जायते फावटी हे आमदार जाता तांकां दिसता की आपणे मत विकतें घेतलां. आयज एके पार्टीचेर जिखता आनी रोखडेच एकलो आनी दोग न्हू 8 जण 10 जण 12 जण एका फारान प्रधानमंत्री जे परी आपणाच्यो स्पीचीस करता 10-15 वर्सां आदल्यो वस्तू हाडून हिंदू आनी मुस्लीम हांचे मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करता. बीजेपी कसलेच तर उणावा पासून फुडें पडलो इलेक्शन जाल्या उपरांत ते विकते घेतले हे म्हाका जाल्यार दिसता. आम्ही सध्या पणजे आसा आणि आमच्या बरोबर असे एक मानेस्त आसा जांच्यांनी गोंयची इलेक्शनां खूप पयलीं सावन लागच्यान पळयलेली आसा. वेळ बदललो तसो आम्ही इलेक्शनाची पद्धतूय बदलली, इलेक्शनाचे जे जे वर्किंग आसा ते सुद्धा बदललेले आसा. आम्ही तांचे कडल्यान जाणून घेऊया. सध्या आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे आदले स्पीकर असेंब्लीचे तमाजून कारदोस सर. वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं इलेक्शन जावपाचें आसा. इलेक्शन पयलींची इलेक्शनां तुमी पळयल्या जी मुद्द्याचेर जाताली ती कोंकणी खातीर जावं ती गोंयच्या भुंये खातीर जावं किंवा बाकीच्या गोष्टी एनवायरमेंटा खातीर जावं. आयची इलेक्शनां तशी जाता. आयचे इलेक्शन आनी आदले इलेक्शन पळयलें जाल्यार खरेपणी दूख भोगता. आयज आमचे उमेदवार म्हूण आमचे आमदार म्हूण आयडियोलॉजी म्हटलेली ना. खरेपणी आदल्या काळार गोंयांत फक्त महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी युनायटेड गोवा जातले. 2 डिफरंट आयडियोलॉजीज केन्नाच एकामेकाक मेळनासल्यो. जेन्ना युनायटेड गोवन काँग्रेसान गेली एगेन त्योच आयडियोलॉजीज उरल्यो. उपरांत बीजेपी आयली, एमजीच्या आदारानूच ती आयली आनी निमणी ती ओकोण जाली. पूण आयज अशें घडलां की आयज इलेक्शन जाता, आयज एके पार्टीचेर जिखता आनी रोखडेच एकलो आनी दोग न्हू 8 जण 10 जण 12 जण एका फारान. हितून कितें दाखयता की आमी पयले सुवातेर आमच्या लोकांचें चुकलां म्हणटा. लोकांचें इतल्याच कारणांक लागून चुकलां कित्याक आमी म्हणटा आमदार दुडवांक लागून मागीर दुसऱ्या पार्टीन वयता आनी फुडेपणी तेच्या आदीं तर पयशी आमचे जे मतदार आसा तेवूय दुडवांक लागून मतदान करता. आनी त्या खातीर जायते फावटी हे आमदार जाता तांकां दिसता की आपणे मत विकतें घेतलां. सो आपणाक जाय तें आपूण कित्याक करचो ना. म्हाका उगडास आसा पयलें दुसरें इलेक्शन वालेंत सिक्वेरा म्हणून कांदोली युनायटेड गोवन कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी उबो रावल्लो आनी तेन्ना भाऊच्या बांदोडकाराच्या हितून कितें स्प्लीट जालें आनी भाऊ अदीक हुशार जावन तेणे ह्या वद्दाचे 5 जण आपणाच्या बरोबर युनायटेड गोवाचे 5 जण आपणा बरोबर. तातूंत आमचो कालांगूटचो MLA वालेंत सिक्वेर आसलो. हांवें पळयल्या लोकांनी वचून तेजे घरांचेर फातर मारून फोडले. आयज हें ना. आयज दुडवांक लागून आमदार आपणाक जाय तें करता आनी मतदारूय आपणाक जाय तें करता. सगळे आपल्या फायद्याचें चिंता, गोंयचें कोण चिंतिना. आनी त्या खातीर इतली दूख भोगता की आयचें इलेक्शन आहा तो आपणाच्या आमच्या आमदारांनी आपणाचो आत्मो म्हणटा तो विकत घातलेलो आसा आनी आमच्या मतदारांनी आपलो आत्मो विकत घातलेलो आसा. खूब बऱ्या तरेन सांगले तुमी. जितले जिम्मेदार हे पॉलिटिशियना तितलेच जिम्मेदार आमी आसा जेन्ना वोट करता ते. सो म्हाका दिसता विचार करात परत एकदा जेन्ना आमचे अशे ज्यांच्यांनी गोंय राखून दवरल्या ते मनीस तुमकां जेन्ना सांगता की आमी चुकता म्हणजे खंय ना खंय तरी आमी आमकां इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज जाव. मत घालतना 500 रुपयांक 1000 रुपयांक 5000 रुपयांक मतां घालू नाका. तुमची ते मोल ना इतलें लक्षांत दवरा. सर आतां रोखडेच इलेक्शन जावपाचें आसा आणि भारतभर बोवाळ चल्ला सगळ्यात आणि ह्या फावटीचे मातशे खूपच बोवाळ आमच्या गोंयान लोकसभे इलेक्शनाक इतले बोवाळ जायनाशिल्लो पण ह्या फावटी खूप जाता. रिजनां कितें आसूं शकता? खरेपणी हो बोबाळ इतलो जावपाक कारण म्हटल्यार ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच गोंयाय म्हणटो ऑपोजिशन एकवटीत जालां. ऑपोजिशन ज्यो पार्टी आसल्यो त्यो युनायटेड जाल्या आनी त्या खातीर एरिथमॅटिकली तर तूं चिंतशी जेन्ना आख्या भारताच्या लेवलाचेर बीजेपीक समज 45% मत वटशें जाला जाल्यार हेंचो सगळ्यांचो केल्यार 55% जाता. पूण इलेक्शन आहा तें एरिथमॅटिकेचेर चलना.
आयज तूं तर पयशे आमचो प्रधानमंत्री जे परी आपणाच्यो स्पीचीस करता तातूंत गरज नासतना न्हय ते सुवातेर पर्यंत 10-15 वर्सां आदल्यो वस्तू हाडून हिंदू आनी मुस्लीम हांचे मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करता. अशें जावंक फावना. आतांच फाटलो तेजो एक स्टेटमेंट आहा तितून जायत्या जाणांनी क्रिटिसायज केला आनी अशें केल्या उपरांत आमी आमचो देश वयर सरोंक पावतले. खरेपणी वचत त्यो सर्वे दाखयताल्यो आतां पण दाखयताल्यो की बीजेपीक परतून सरकार करपाचो चान्स आसा म्हणून. पूण आतां इतलो अंडरकरंट जाला. पूण हेचो इलेक्शनाचो रिजल्ट कितें जातलो सर्वे सर तुम्ही कितले बरोबर मानता सर्वे न आतां तूं पयशे जाल्यार तूं म्हाका सर्वे जाता. आमची चॅनलां इतली आहा ते कितें सांगता ते आमच्यांनी स्वत मानी येता. बरोबर. अरे आदी हांव NDTV कितें सांगता तें स्वतशें धरतालो. आतां ते अदानीन घेतलें आनी तें बोलतेच भाशेन जालें. तूं इंडिया टुडे पयशी तेवूय म्हाका बरें चॅनल लागतालें. आयज तांकां थंयचो फकत राजदीप सरदेसायाक तर सोडलो जाल्यार हांव आनीक कोणाक आयकना. कित्याक तेंचे क्वेश्चन करपाचे पासून पद्दती हें केलें. तुका हें करिना ते बाबा हें जावंक नाकासलें हें कित्याक जालें तें विचारिना. फकत तांकां जाय तें जाता. सो त्या खातीर न्हू आमच्या आयज सगळ्याच वाटांनी आनी बीजेपी लागीं दुडू जाय ते आहा. इलेक्टरल बॉन्ड्स जातून पळय तांणी दुडू एकठांय केल्ले आसा. तांणी म्हाका जाल्यार दिसता बीजेपी कसलेच तर उणावा पासून फुडें पडलो इलेक्शन जाल्या उपरांत ते विकते घेतले हे म्हाका जाल्यार दिसता. जर इतलं जर कॉन्फिडन्स जाल्यार मागीर लोकूय चिंतपाक लागतले की आमी कोणाक तरी वोट करचे का म्हणून. तुम्ही खूप बरें सांगले सर. फक्त जे कम्युनल किंवा सेक्युलर हाजेर वोट न करता कामाचेर वोट करप हे खूप इम्पॉर्टंट आसा आणि कामाचेर उलोवपाक जाय. प्रत्येक लिडरान कामाचेर उलोवपाक जाय. गोंयचे इलेक्शन कशें पळयता. गोंयान 2 सिटां आसा आणि ह्या फावटी सावथाक दोनूय न्यू फेसीस आसा. म्हणजे तिनूय म्हणजे आरजी सुद्धा जर धरले जाल्यार तिनूय न्यू फेसीस आसा. आरजी कितें डिफरंट करतले गोंयांत सर. जो अनुभव आरजीचो फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक मेळ्ळा आनी गोंयकारांक दिसलां अदीक करून एंटी बीजेपी आहा पळय तांकां सगळ्यांक दिसलां की आरजीक लागून जाय ती एंटी बीजेपी मतां मध्ये फूट पडली आनी हे प्रवाद जालें. कित्याक बेनावली सारक्या हितून नावेली सारक्या हितून जे पळय काँग्रेसाचे सारखे होल्ड आसले थंयसर पासून हे जाले डिवायड जाले वोट्स. बट त्या खातीर म्हाका जाल्यार दिसता पार्लमेंट इलेक्शनाक आरजी कोण मतां घालचे ना. जशी तांकां फाटीं पडली तशी पडचे ना. सो त्या खातीर ही फायट जी आसा ती युनायटेड इंडिया अलायन्स आनी बीजेपी. आतां आदी नॉर्थ जो हे आसा तो सोंपेपणी बीजेपी जिखल्या. पूण एकदां 2 फावटी शांताराम नायकूय जिखला काँग्रेसाचो आदी. हय म्हणटकूच अशें म्हणपाक जायना की हे फावटी बीजेपी जिखतले. तशेंच सावथाक चड फावटी काँग्रेस जिखल्या. पूण एकदां 2दां सावयकार जिखला आनी आंगले तोवूय जिखलो आदी. म्हणटकूच दोनूय सुवातांचेर हांव जाल्यार म्हणटा हे फावटी फायट एकदम नाजूक जातली आनी कोण जिखत कोण ना जिखत हे सांगपाक घडना. कोण जिखता तो थोड्या मतांनी जिखतलो. आदल्या भाशेन लाखांनी मतांकन कोण जिखचना. खूप बरी मेसेज आसा. आणि हे पण 2 गोष्टी आसा. एक तर पैसे घेऊन तुम्ही मतां विकू नाकात. पहिली गोष्ट चित्तना गोंयचे चितात गोंया खातीर कितें जायत आनी कोणीय निवडून आयलो गोंया खातीर काम करा इतलेंच मागतात आमी. सर आमच्या गोंयकारांक तुमची मेसेज एट लास्ट. हांव इतलेंच म्हणटा जेन्ना आमी इलेक्शनाच्या उमऱ्यार आसा तेन्ना गोंयकारांनी पयले सुवातेर हाचेर विचार करपाचो. आमकां फुडलें भारत कसलें जाय. आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे भारत उदरगत जाल्लें जाय वो तातूंत बदल करून सेमी डिक्टेटरशीप हाडून अशें कितें केल्लें जाय जाल्यार त्या खातीर हाचेर विचार करपाक जाय. आनी हांव मागतां सगळ्यांनी वोट करूंकूच जावो. ती आमची ड्युटी. वोट करूंकूच वेचे आनी वोट करतना
गोंयकारांचो सगळ्या भारताचो बरो फुडार हें चिंतूनच वोट करपाक विनंती करता. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच.